नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। कर्नाटक विधानसभा वेंचणुके खातीर भाजपा सरकारान धाडल्यात 140 वयर कदंबा। काणकोणकारां सयत काँग्रेसीन उक्तायल्या तिडक। टँकर आणि व्यापारी वाहना कडल्यान सरकाराक मेळना कसलोच महसूल। काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरांचो आरोप। साश्टीन जावपी धिरयांचेर पुलिसांचे पुरायेन दुर्लक्ष। दर सप्तकाक जातात 3 ते 4 धिरयो। मंत्रीपद मेळो न मेळो आपल्याक पडना फरक, म्हणटा मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत। सोनाली फोगट खून प्रकरणात दुबावित सुखविंदर सिंगाक उच्च न्यायालयाचो सशर्त जामीन। दर शुक्रारा सीबीआयक रिपोर्ट करपाची घातली अट। आणि पालिका वेंचणुकांचे जाहीर प्रचाराची बुधवारा जाली समाप्ती। फोंड्या आणि सांखळी पालिके खातीर शुक्रारा जातली वेंचणूक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। थळाव्यांची मागणी विचारात घेन आसतना कर्नाटक विधानसभेच्या प्रचारा खातीर कदंबाच्यो बशी सोडिल्ल्यान काणकोणकारांनी तिडक उक्तायल्या। काणकोणच्या भितरल्या रस्त्यांचेर कदंबाच्यो बशी सुरू करच्यो, तशेंच पोळे ते केप्यां मेरेन थेट बस सुरू करची अशी काणकोणकारांची मागणी आशिल्ली। गांवगिऱ्या वाठारांत घालपाक तुमचे कडेन बशी नात, पूण कर्नाटकान धाडपा खातीर बशी आसात अशें म्हणीत रेव्होल्युशनरी गोवन्सान सरकाराचेर फार पेटयल्यात। काल कर्नाटका बसी गेले, आमचे भुरगे गेले, आमच्याकडे व्हिडिओजूय आहात। ऑलरेडी आमचे व्हिडिओ आवटूय जालात। कर्नाटका काल 100+ बसी कर्नाटका आयज कारवार कितें रॅली आसा दिसता, त्या रॅलीक लागून गोंयचे कदंबा 140+ कदंबा कर्नाटकात धाडलेले आहा। आता हो सरकार तेच सांगता कितें, जो सरकार म्हणटा म्हादय आमी वांटोवपाक जाय आनी तोच सरकार कर्नाटका वयता आनी बीजेपी जी म्हादय चोरपाक सोदता, म्हादय आमची व्हरपाक सोदता, तेंचो सरकार हाडपाक आपले आमचे टॅक्स पेयराच्या पयशांचे कदंबा जे आसा ते गोवा सरकाराचे कदंबा आसा ते काडटा आनी कर्नाटकाक दिता रॅलीक। म्हणजे कितली वायट गजाल आसा। आयज आमच्या गांवांनी कितल्याशाच गांवांनी हाजो ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटी सारके ना, पब्लीक ट्रान्सपोर्ट ना, लोकांक कदंबा ना, पूण हांगा कर्नाटकाक दिवपाक ह्या सरकारा कडेन कदंबा आसा। हे सगळ्या लोकांनी चिंतपाक जाय, विचार करपाक जाय। गोंयांतले टँकर तशेंच हेर वेपारी गाडयांकडल्यान येरादारी खात्याक कसलोच महसूल मेळनाशिल्ल्यान धक्को दिवपी गजाल मुखार आयल्या। गोंयांत वेवसायीक कारणां खातीर वापरात आशिल्ल्या गाडयांचो कसलोच डेटा येरादारी खात्या कडेन नाशिल्ल्याचें कागदपत्रांतल्यान स्पश्ट जालां। हाचे वयल्यान भाजपा सरकार राज्याक शून्य महसूल दिवपाक टँकर आणि व्यावसायिक वाहन माफियांक तेंको दिता असो आरोप काँग्रेसीन केला। घाणयारे उदक भरपी उदकाच्या टँकरांचेर कारवाय करपाक पुराय तरेन अपेस आयिल्ल्यान काँग्रेसीन येरादारी खात्यांचो संचालक राजन सातोर्डेकाराक घेराव घातलो। तशेंच राज्यांत वाडट्या अपघातां विशीं जाप विचारीत बेकायदेशीर टँकर चलोवप्यांचेर कारवाय आनी रस्ते अपघातांचेर नियंत्रण दवरपाची मागणी काँग्रेसीन खात्याक 2 निवेदनां सादर केल्यात। जे उदक लोकांक दिता ताका खबर ना की त्या पायपलायनीन सिवेजचे उदक वता काय ना। आनी आतां लास्ट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ज्या कमर्शियल टँकरांतल्यान जे उदक वता ते डिपार्टमेंटाकूच खबर ना की ताचे कडेन टँकर आसा काय ना। जेन्ना आमी आतां येवन डायरेक्टराक विचारलें की ज्या टँकरीक ज्या स्थानीक लोकांनी धरलो 2 आठवड्या पयलीं ताजें कितें जालें जाल्यार तो सांगता आय डोंट नो, एक्शन विल मस्ट हॅव बीन टेकन। ताका विचारलें अरे बाबा यू आर द हेड, यू आर द डायरेक्टर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट, बाकी सगळे सकल येदो व्हडलो सिरियस इशू जाला आनी तूं खबर ना। सो हाच्या वयल्यान कळटा की हे सगळे ऑफिसर आनी हे सरकार हे लोकांचे मातूय पडलेलें ना। जेन्ना आमी 3 डिपार्टमेंटान गेल्ले एटलिस्ट आय वॉज एक्सपेक्टींग की सुओ मोटो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हाजेर एक्शन घेवन तो टँकर खंय आसा ताजेर आज केस जावन तो
भितर उडोवपा आशिल्लो. जेन्ना WRD चीफ इंजिनियरान सांगलें की दीस इज एन क्रिमिनल एक्टिविटी, हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तरी जागे जावपा आशिल्लें. आमी मुद्दम आज आयले कित्याक काल वॉज अ वर्किंग डे, पयर वॉज अ हॉलिडे. आमी काल गेलेले म्हणटा आशिल्ले ना, आमकां टायमूच दिलो ना. सो शुक्रारा जेन्ना WRD चीफ इंजिनियरान सांगलें क्रिमिनल एक्टिविटी, हे डिपार्टमेंट न्हिदला. कित्याक हाज्या घरा तो उदक हाडना टँकरीन, मे बी प्रॉब्लेम पूण न्हिदला आसतलो. आनी एक अत्यंत इम्पॉर्टंट गोष्ट आज भायर आयल्या म्हणटा ती, ताका आमी आज विचारलें की तुज्या डिपार्टमेंटान कमर्शियल गाडी आसूं, होम डिलिव्हरी आसूं किंवा डिलिव्हरी ऑफ प्रोडक्ट आसूं, ह्यो राज्यभर कितल्यो आहा म्हणून ताका विचारल्यार तो सांगता जवळपास 50,000 आहा. जेन्ना आमी ताका ताजोच LAQ आन्सर जेन्ना दाखयलो, जो ताणें एसेंब्लीन दिल्लो, तातूंत आनी एक फट उगड आयली की हे डिपार्टमेंट ह्या गोंयच्या जनतेक आनी मंत्र्यांक आनी आमदारांक सुद्दां फटयता. ताणें 26 टू व्हिलर बायक रेजिस्टर्ड ज्यो केल्या पळय त्यो दिल्या. सो आमी ताका प्रश्न केलो की 3 व्हिलर, 4 व्हिलर, 6 व्हिलर आनी एबाव ह्यो ट्रान्सपोर्ट व्हेकल न्ही, जे भाजी ट्रान्सपोर्ट जाता, तांतयां ट्रान्सपोर्ट जाता, दूध ट्रान्सपोर्ट जाता, घरा व्हरपाचें सामान म्हणल्यार तुजें फ्रीज आसूं, वॉशिंग मशीन आसूं, कबड आसूं, बेड आसूं, एक अशें माथ्यार म्हणून व्हरतात. ताणें पूर्ण गोंयभर फक्त 26 टू व्हिलर दिल्यात. म्हळ्यार हाज्या वयल्यान सिद्ध जाता की हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट सुद्दां शामील आहा इन दीस टँकर माफिया. गोंयांत बैलांच्यो धिऱ्यो बेकायदेशीर आसात. गेल्या 5 वर्सांत गोंयांत फकत 42 धिऱ्यां आड कागाळी नोंद जाल्यात. पूण खरी परिस्थिती पळयल्यार दर सप्तकाक दक्षिण गोंयांत वेगवेगळ्या जाग्यार 3 ते 4 धिऱ्यो आयोजीत जातात. ह्या विशीं म्हायती समाजीक माध्यमां वरवीं प्रसारीत जाता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण धिऱ्यांचेर बंदी आसून लेगीत मेकळ्या सुवात्यांचेर ह्यो धिऱ्यो जातात. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान धिऱ्यो आयोजीत करपी मनशां विरोधांत कडक कारवाय करची असो आदेश दिल्लो आसलो तरी लेगीत पुलीस मात ह्या प्रकारा कडेन आडनदर करतना दिश्टी पडटात. हांव केंद्रांत वतलो ह्यो फकत वावड्यो. म्हाका केंद्रांत येवपा खातीर कोणेच कसलीच ऑफर दिवंक ना आनी हांवूय ताचे खातीर कोणा कडेन मागणी केल्ली ना अशें स्पश्टीकरण दीत मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन तो केंद्रांत वतलो आनी मडगांव मतदारसंघाच्या ताच्या जाग्यार ताचो चलो वेंचणूक लडयतलो ह्या वावडेक निमणो पूर्णविराम दिलो. योगीराजान राजकारणांत येवचें काय ना हो पुराय तरेन ताचो निर्णय. तशेंच मडगांवचे लोक आनी कार्यकर्त्यांक तांचे राजकारणांत येवप पडटा जाल्यार ताणें मुजरत राजकारणांत येवचें अशें मत आमदारान ह्या वेळार उक्तायलें. See, I have no plans for anybody. In politics, each one has to struggle and find out a way for himself. ताका पॉलिटिक्सान जर इंट्रस्ट आसात, he helps me. At this moment, he is helping me. He helped me in the last election also. हांव ओपनली सांगता, तातूंत लिपोवन दवरपाचें कांय ना. So if he has interest, he will help me. That's all. Then if tomorrow people say, then people will decide. Politics कशें आसा, म्हाका हांव आतां उबो आसा कित्याक मडगांवकाराचो म्हजेर विश्वास आसा म्हणून हांव उबो आसा. आय हॅव फेस्ड वर्स्ट टायम इन पॉलिटिक्स, तुमी जाणा. पूण त्या वेळाचेर सुद्दां माय कंपोजर वॉज नॉर्मल. आय डिडंट गेट अपसेट. आय डिडंट हिट आउट एनीबडी. कोणाक गाळयो मारले ना, कोणाक केलें ना. सो म्हाका कांय फरक पडना. त्या टायमार सुद्दां हांव आसो तसोच आशिल्लो, आजूय हांव आसा तसो आसा. सो म्हाका डजंट मेक डिफरन्स. दॅट वील डिपेंड ऑन हीज परफॉर्मन्स एंड दॅट वील डिपेंड ऑन द पीपल एंड वर्कर्स. म्हजो कसलोच प्लॅन ना. म्हाका कोण फोन मारता आनी सांगता फाल्यां स्वेरींग इन, परत स्वेरींग इन. आतां कितें सांगपाचें तांकां, हांवें कितें सांगपाचें? अरे म्हटल्यार स्वेरींग इन हांव ठरयना. कोणाचें स्वेरींग इन कितें, हे चीफ मिनिस्टराचें प्रोरोगेटीव ना. म्हजें म्हाका कोणें विचारूंकय ना, टू बी फ्रँक. म्हाका सेंटराक वतलो, सेंटराक येता अशें कोणें विचारूं ना. हांव आसा तें बरो आसा, म्हाका कांय फरक पडना. मिनिस्ट्री नो मिनिस्ट्री, MLAशीप नो MLAशीप, दिगंबर कामत वील रिमेन एज दिगंबर कामत. डजंट मेक एनी डिफरन्स. प्लॅन म्हणजे हांव अद्या आसा न्ही रे, हांव आसना कशें दितलो ताजे कडेन. ही फिक्स लास्ट इलेक्शन
he felt that I require support. So he devoted himself and he worked with me. सारकें फुलान थोडे पावर म्हाका ताका डेलिगेट करपाक मेळ्ळें न्ही. आतां तांचें कितें पळय आनी कितें पळय, ही इज टू कोऑर्डिनेट. ही हॅज गूड रिलेशनशीप विथ कावन्सिलर्स एंड एवरीबडी. सो तें म्हाका प्रॉब्लेम ना. म्हाका कोणाचें तशें प्रॉब्लेम ना. पूण कितें आसा आतां सद्या तरी हांव आसा न्ही. सद्या हांव आसा म्हणटकीर आय कॅनॉट से न्ही. आतां पळोवया टायम येता तेन्ना. सोनाली फुकट खून प्रकरणातलो दुबावे सुखविंदर सिंगाक मुंबय उच्च न्यायालयान सशर्त जामीन मंजूर केला. गोंय सोडून वचप ना, दर शुक्रारा येवन CBIक रिपोर्ट करप ह्या अटींचेर ताका जामीन मंजूर केल्ल्याची म्हायती सुखविंदराचो वकील सुरेंद्र देसाईन दिली. बेल मामले में आज सुखविंदर सिंह को बेल मिला है और बेल का कंडीशन क्या है, वो गोवा में रहेगा. एवरी फ्राइडे वो ही विल रिपोर्ट टू CBI SP और ही विल नॉट ट्रैवल अब्रॉड और उसको वो बाहर नहीं जाएगा, वो पासपोर्ट सरेंडर करेगा. ऐसे बहुत कुछ कंडीशन डाले हैं. क्योंकि हमने ही बोला था भाई आपको चाहिए वो कंडीशन डालो, लेकिन हमने ये कुछ किया ही नहीं. हमको व्हाट वी कॉल इट फ्रॉम द ग्रेव कोई आके हमको पकड़ रहा है. हम इनोसेंट हैं. इन द केस ऑफ सोनाली फोगट, द बेल एप्लीकेशन ऑफ accused number 2 has been granted today by the Honorable High Court. Accused number 2 has been released on bail on conditions. One of the conditions is that he will continue to live in Goa. He will report every Friday to the SP CID, and then he shall not travel abroad. He will surrender his passport or file the necessary affidavit, and all other conditions are there. It is a pleasure to tell you that he has been released. Major contentions was this was a circumstantial case. In a circumstantial case, circumstances should be fully established to point out to the guilt. If the circumstances are doubtful, they project also the benefit of doubt, or they project that there is wrong, or that the accused is wrongly implicated, he has not done it, then he should be released on bail. शुक्रारा जावपी सांखळे पालिका वेंचणुकेचो जाहीर प्रचार निमाणो एकदाचो सोंपलो. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या मतदारसंघात येवपी सांखळे पालिका वेंचणुके कडेन सगळ्यांची नदर लागून रावल्या. ह्या वेंचणुके खातीर भाजपा पुरस्कृत आनी धर्मेश सगलांनी हांच्या फुडारा सकयल टुगेदर फॉर सांखळी ह्या 2 पॅनलांनी एकमेकांक आव्हान दिलां. आमचेच पॅनल वेंचून येतले असो दावो दोनूय पॅनलांनी केला. 12 मदल्या 2 वॉर्डांतल्या दोनूय पॅनलाचे एक उमेदवार बिनविरोध वेंचून आयला. देखून फकत 10 वॉर्डां खातीर वेंचणूक जातली. फाटल्या पालिका वेंचणुकेत टुगेदर फॉर सांखळी पॅनलात आपलो शेक दवरिल्लो. ह्या फावटय हो शेक कायम दवरपा खातीर ह्या पॅनलाच्या उमेदवारांनी नेटान प्रचार केला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे खातीर ही वेंचणूक प्रतिश्ठेची जाल्ली आसा. पालिकेचेर भाजपाची सत्ता येवची ते खातीर मुख्यमंत्र्या सयत सदानंद तानावडे आनी हेर फुडाऱ्यांनी सर्थीक यत्न केल्यात. दुसरे वटेन कांय मतदार सायलंट आसात. ताका लागून सांखळे पालिकेची वेंचणूक अटीतटीची जातली असो राजकीय अदमास आसा. फोंड्या नगरपालिकेच्या वेंचणुकेचे फोंड्या नागरीक समितीच्या 15 प्रभागांतल्यान 15 उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास शेतकी मंत्री तशेंच फोंड्याचो आमदार रवींद्र नायकान उक्तायलो. विश्वनाथ दळवी आनी विद्या पुनळेकर हे 2 उमेदवार पयलींच बिनविरोध वेंचून आयल्या. ते देखून उरिल्ले 13 उमेदवार भोवमतान वेंचून येतले अशें रवी सांगता. आनी म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाचो फाल्यां लास्ट डे आनी फाल्यां आनी परवा वोटींग जातलें. त्या वेळार अशें आमकां दिसलें की आमचे 15 कॅन्डिडेट आशिल्ले, 2 बिनविरोध येयल्ले आसात आनी 13 आतां मैदानाचे आसा. आनी आमी 13 जाण जे आमकां दिसता की उरलेले 13 जाण आसा. 13 जाण आसा ते 13 जाण आघाडीचे आसात. आनी लोकांक जाय की लोकांचे जे लोक जे आसा, जे टॅक्स पेयर आसा म्युनिसिपालिटीचे, तांकां कितें जाय
की तांकां जाय आपले जुनी वार्डांनी किंवा आपल्या म्युन्सिपालिटी क्लीन आसची, बरी जावची, सगळी तशी सोय आसची. जरी तरी म्युन्सिपालिटी एरिया ल्हान आसा तरी सुद्दां तांकां जाय आपली सोय आनी सुविधा, रस्ते, बायपास, एक सगळें. म्हणजे हे सगळे तरेचे आतां फाटल्या 1 वर्सा आमची म्युन्सिपालिटीन घेतलेलें आसा सगळें करपाक. शेड बांदली, मार्केट बांदता आतां 12 कोटीचे. त्या शिवाय आतां शमशान भुमी बांदपाक घेतली. हे सगळे तशें क्लीन सगळें आसा ते करतात. आनी बाकीचे जे पयलूचे कितें प्रॉब्लेम आशिल्ले ते आतां रितेश जेन्ना प्रेजिडेंट आशिल्लो तेव्हा तांणी सगळ्यांचे ते सॉल्व केल्ले आसा. जे कोणाचे लिटिगेशन जालें ते मोकळे केल्ले आसा आनी सगळे आतां प्रोजेक्ट कामां लागलेले आसा. आनी अशें ते लोकांक जाय कितें फोंड्याक आमकां सगळे तरेची सुविधा जाय. आनी लोक जाणात हे सुविधा कोण हाडूंक शकता. जे आतां आमचे केंद्र सरकार आसा, गोंय सरकार आसा आनी फोंड्या म्युन्सिपालिटी येयल्या नंतर सरकारा कडल्यान आमी कितें हाडूंक शकता, पयशे हाडूंक शकता आमची म्युन्सिपालिटी. आनी आमी तांकां मदत करूंक शकता कित्याक हांव मंत्री आसा हांगसर. तेन्ना हे सगळे लोक विचार करता आनी लोकांक कितें जाय की बाबा स्वच्छ जाय, बरें जाय आनी कसलेच तांकां फायली बिली वेवस्थीत क्लियर जावपाक जाय. म्हणजे ते लोकांक जाय स्वच्छ प्रशासन जाय. आनी ह्या वर्सा आमी 1 वर्स पळय रितेश ताणी स्वच्छ दिल्लें आसा. म्हणजे लोकांक तेच जाय. आनी लोक आसा उरले 13, 2 आयले, 13 आमचे आसा ते निवडून येतले. शिवोलेचो उपसरपंच विलियम फर्नांडीस हांणी उपसरपंच पदाचो राजिनामो दिलो. सरपंचान राजिनामो दिला म्हण हांवें राजिनामो दिलो. सरपंचान राजिनामो दिल्या उपरांत सरपंच पदा खातीर दुसरो टर्न म्हजो आसा आनी हांव अर्ज भरतलो अशें विलियम फर्नांडीस हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच म्हज्या वाट्याक येता ती कामां हांवें केल्यांत. तरी लोकांक खरें दिसना जाल्यार प्रस्न करात, ताका हांव जाप दिवपाक तयार आसा अशें तांणी सांगलें. रिजायन जालें म्हणजे कितें, जेन्ना सरपंच रिजायन जालो, सेकेंड टेन्युअर हांव हालायली. जेन्ना मॅडमीन आमचे सारकें हें केलें, फर्स्ट सरपंच कोण आसतली, सेकेंड कोण, ते सगळें आमच्या ऑफिसान पयलींच थारयलेलें. सो जेन्ना शर्मिला रिजायन जालें म्हणटकूच अवश्य म्हाजो आतां टर्न आहलो. सो तें रिजायन जालें म्हणटकूच म्हाका जावचो पडलो. कित्याक टू कॉन्टेस्ट सरपंच इलेक्शन आय हॅव टू रिजायन एज अ डेप्युटी. सो फॉर दॅट मॅटर आय हॅव रिजायन एज अ डेप्युटी सरपंच. ना पूण कितें जालें, जेन्ना तें रिजायन पळय जालें न्हू, रिजायन हांव जालां पूण आमकां 10 days अजुनूय आमकां चार्ज आहा. सो म्हाका मागीर म्हाजी तयारी करूंक जाय. आय हॅव टू फिल अप माय फॉर्म. आतां इलेक्शन जातलें तेन्ना म्हाका जाय सरपंचाचें हांवें फॉर्म भरतलो. एज म्हाका कोणाचें नाका, दुसऱ्यांचें ओडून म्हाका नाका. म्हाजें जें प्रॉमीस केल्लें तो टायमार हांव पळय तेंच म्हाजें मेळ्ळां पुरो फिनीश. हांव पंचायतीन पयलोय टर्म आसलो आनी आतांय हांव आख्खे 9 मेंबरां मदें काय 8 मेंबर म्हाका बरें. हांव सगळ्यांकूच बरें. हांव कोणाक हें म्हाजें आनी तें म्हाजें म्हणून म्हाजेशीन आजून पासून जावना. म्हणून तो मागीर आतां ऑलरेडी सोबत येयलो न्हू. पळय म्हणपाचें म्हणल्यार न्हू, केन्ना तूं जेन्ना पंचायतीन आसताय न्हू तेन्ना आरोप हे चालूच आसता. कळ्ळें तुका कितें तें आरोप चालूच. कोणाचें आयज फाल्यां तुजें फाल्यां तेजें चालूच आसता. हय, जो म्हाका थारायलोलो जेन्ना इलेक्शन थारतलें सरपंचाचें तेन्ना आय वील बी इन द रेस एज आय वर्कड फॉर मॅडम. आनी जेणे आमकां ऑफिसान आमी थाराव केलोलो की हांव पयलो आसतलो. आमचे शर्मिला पयलीं, मागीर हांव, मागीर फेरवीन आनी वेवस्थीत सगळ्यांक आमकां तें वांटून घातलेलें. म्हाजें एकूच मत, म्हाका कोणाचें चोरून हाडून सरपंच जावपाचें नाका. म्हाजें कितें म्हाका हक्कान आहा तेंच म्हाका मेवल्या पुरो. हांव कोणाक वायटूय म्हणना आनी कोणाक बरें म्हणना. म्हाजें कितें आहा तें म्हाका मेवचें म्हणून हांव फॉर्म भरतलो ऑफिशियली. राज्यांत जायते कडेन अजूनय सावंड पोल्युशन चालू आसा आनी पुलीस आनी बाकीची सरकारी यंत्रणा हाचेर कांयच करिनात अशें म्हणीत हळदोणचो आमदार कार्लोस परेरान तिडाक उक्तायली. जायते कडेन 10 उपरांत म्युझीक सुरू जाता ते सकाळच्या 8 मेरेन लेगीत चालूच आसता. मात पुलीस हाचेर कांयच कारवाय करिनात. ह्या विशीं आपणे उच्च न्यायालयाक कळीत केलां आनी उच्च न्यायालयान पुलीस महासंचालक लक्ष घालून ताचेर कारवाय करपाचे आदेश जारी केल्ल्याची म्हायती कार्लोसांनी ह्या वेळार दिली. की सावंड पिटिशनाची मॅटर आज बोर्डार आशिल्ली. आयला देखून हांवें 130 डिविजन बेंचे फुडें मेन्शन घेवन कित्याक अर्जंट, कित्याक लोकांक भरपूर त्रास जाता आनी कोर्टान एप्लिकेशन हियरिंगाक गेली. मागीर हांवें कोर्टाक सांगलां की हे
10 वर क्रॉस जातरी अजून चालू आसात ते पब्स आनी क्लब्स आनी ते वाजयताय म्युजीक भायर आउटडोर डिस्पायट हायकोर्ट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सगळे टायम टू टायम डायरेक्शन दिले ते सो मागीर हायकोर्टान सांगलें ते एक्शन स्ट्रिक्टली घेवपाक जाय बाय द DGP वी हॅव फिक्स दॅट द DGP वील हॅव टू टेक एक्शन गव्हर्नमेंट एडवोकेटान एक रिपोर्ट दिल्लो दाखोवपाक की ते आमी लिस्ट दिलो ते सगळे भितर चलतात म्हण पूण हांवें त्या एक टॅबाचे आमी रिकॉर्डिंग सगळे डावनलोड करून दाखयले कोर्टान ओपन कोर्टान पळयले ते आनी सांगलां दीस इज क्लियरली आउटडोर्स म्हण एंड नॉट इनडोर्स सो कोर्ट टूक स्ट्रॉंग एक्सेप्शन to the manner in which the police have been handling this matter and I कोर्टा पासून सांगलां येसले आफ्टर 10 o'clock चलो जायना without high patronage in venues being run by foreign nationals with foreign DJs and they don't care for the law, they don't care for the police, they don't care. It has to be with the blessings and connivance of somebody, I don't know. हायकोर्टान पासून DGPक डायरेक्ट केला एक रिपोर्ट फायल करपाक म्हूण आनी कोर्टान म्हाका रिक्वेस्ट केल्लें 3 वरांचें यो म्हूण आनी DGPक आयज मेळ म्हूण विथ द PIs आयज SP पासून आशिल्लो आनी DYSP दलवी आशिल्लो थिंगा आनी PI आयिल्ले आनी हांवें सगळें कोर्टान कितें जालें तें एक्सप्लेन केलें आनी सांगलें डिटेल ऑर्डर कोर्टान पास केलें तें मागीर हांव शेअर करता म्हणून सद्या DGPन सांगलें इट्स अ वेरी सिरियस मॅटर एंड इट कॅनॉट हॅपन देर मस्ट बी समथींग वीच इज गोईंग रॉंग सो ही हेज सेड दॅट ही इज गोइंग टू सीट with this team now which they आसात थिंगा. मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतेन बुधवारा मडगांव रोटरी क्लबाक घडोवन हाडिल्ल्या ऑटो मशिनरी फेर 2023 उक्तावण केलें. रोटरी क्लब मडगांव सदांच वेगवेगळ्यो कार्यावळी राबयता आनी अशा तरेचे फेर आयोजीत करून लोकांक वेगवेगळ्या प्रोडक्ट्स विशीं म्हायती आनी गिन्यान दिवपाचें काम करता अशें म्हणीत रोटरी क्लब मडगांवची तुस्तूय केली. रोटरी क्लब ऑफ मडगांव खूब वर्सां जालीं असले तरेचें एक्झिबिशन मडगांवच्या शहरांत घडोवन हाडलें आनी कोविडाक लागून 2-3 वर्सांची गॅप पडल्या पूण एक बरी आयडिया घेवन तांणी हो एक्झिबिशनाचो थीम मुखार हाडून कॉमेस केलो. लोकांचें पार्टिसिपेशन खूब जातालें, रिस्पॉन्सूय बरो मेळटालो आनी बरी म्हाका दिसता लोकांक प्रॉडक्ट्स पळोवपाक मेळटा. फॉर एग्जाम्पल आतां सोलराचे प्रॉडक्ट्स खूब जाणांक खबर सुद्दां आसपाना की सोलराक खंय एंट्री केल्या किंवा खंय वचपाक शकता. ताकी जनरेटर सेट आहा, कोणाचे आनी कसले प्रॉडक्ट्स आसा. म्हणजे प्रॉडक्ट्स आतां इतले तरेतरेचे जाल्या. घर बांदतलो जाल्यार आतां पयलीं भशेन उरूना. पयलीं भशेन तुज्यान आतां जाता तितलें नवें. म्हणजे काल हांव हांगा गेल्लो बेतालबाटी आनी ताणें घर घेतलां म्हज्या एका फ्रेंडान. ताणें हॉटेलान रेस्टॉरंट केलां, तें एक रिसेप्शन आशिल्लें. ताणें म्हाका व्हरून दाखयलें घर सगळें बाथरूम केलें. बाथरूम बी ताणें अशे पद्दतीन केला तुका पळोवपाक ते सारके टायल्स दिसता पूण ते टायल्स न्ही, डिफरंट टायप ऑफ पेंट. हात लायल्यार तुका कळटा तें पूण पळोवपाक पयसल्यार हांव म्हटलें ताका टायल्स कसो खंयच्यान हाडल्यार तुका घालता पण टायल्स न्ही पळय सारकें हात लावन पळयल्यार. आनी ताणें सगळें पेंट मारून केलां. पूण पेंट आतां कितले वेरायटीचे पेंट जाता तें पळय तुका डिफरन्शिएट करपाक डिफिकल्ट. सादारण मनीस गेल्यार तो टायलूच म्हणटा. अशें आतां नवी टॅक्नॉलॉजी आयल्या. थोड्यांक खबरच नासता. म्हणजे एक्झिबिशन जर घडोवन हाडली जाल्यार म्हज्या वतान मॅक्झिमम लोक येतात पळयतात तांकां कळटा. कोण घर बांदपी आसता ताकाय कळटा आपल्याक कितें आयच्या हातूंत मेळपाक शकता. सत्तेर आशिल्ल्या पक्षान चर्चील प्रवेश करपाक सोदता हातूंत कांयच अजाप ना. म्हाकाय ताचो कांयच फरक पडना. चर्चील योग्य वेळ सोदून आनी बाणावलेच्या वेस्टर्न बायपासा खातीर केंद्रांतल्यान निधी मेळची म्हूण तो भाजपान प्रवेश करपाक सोदता अशें फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान स्पश्ट केलें. बुधवारा मडगांवच्या स्विमींग पुलाची पळोवणी केल्या उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना तो उलयतालो. पळय हे दिसांनी चर्चिलाचें जें आयकलां आमी की चर्चिलाचें आयकलां ताचेर अशें दिसता की चर्चिल इज ऑन द वर्ज ऑफ जॉयनींग द BJP अशे सगळे संकेत मेळटात. तातूंत कोण BJP इज द रुलींग पार्टी एट द सेंटर एंड द स्टेट अशा पक्षान खूब लोक जॉयन जातात आनी तो जॉयन जावप म्हणटा इज ऑफ नो कॉन्सिक्वन्स टू मी ऑर फॉर दॅट मॅटर टू गोवा. तो जॉयन जालो BJPन म्हळ्यार म्हाका कांय फरक पडना आनी म्हाका दिसता गोंयाकूय व्हडलो फरक पडना. पडटा फरक कोणाक आनी म्हाका दिसता रायट टायम चर्चील जो कितें स्टेप मारूंक सोदता धर तो मारूंक सोदता जाल्यार इट इज द रायट टायम. इट इज द करेक्ट टायमींग इतलें सारकें आहा फॉर द पीपल ऑफ बेळगांव.
कित्याक आतां वेस्टर्न बायपास ऑन स्ट्रीट्स म्हणटा फातोर्ड्याचें सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक जाय. बाणावलेच्या सेक्शनान वेस्टर्न बायपास इज नॉट ऑन स्ट्रीट्स, सो बाणावले बुडपाचें अशा परिस्थितीन चर्चिल द रुलींग पार्टीन गेलो आनी इफ ही यूजीस इज गूड ऑफिसीस एंड इज बिग वेट दॅट ही हॅज, आय होप द पीपल ऑफ बेनावली बेनिफीट फ्रॉम. चड करून बाणावलेकाराचे बरे दीस आयल्या अशें दिसूंक लागता, कित्याक चर्चिल जॉईन जावन तरी तो बायपास ऑन स्ट्रीट्स ना. म्हजेर इशू कसो आयलो त्या दिसा हांवें क्वेश्चन कितें म्हणलें की बहुजन समाज बारीक समाज खूब डेव्हलपमेंट केला, इन्फ्रास्ट्रक्चर केला, मुखेलमंत्र्यान सगळें बरें आहा. हांवें मुखेलमंत्र्याक क्रिटिसायज केलो आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडच्यान फातोर्डा सेक्शन बायपास ऑन स्ट्रीट्स केलो. चर्चिलान मस्का पॉलिश इतली लायली आहे मुखेलमंत्र्याक, पूण बेनावली सेक्शन ऑफ वेस्टर्न बायपास इज नॉट ऑन स्ट्रीट्स. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव सांजवी तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.